प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हांव तो फादर नेल्सन लोबो आनी तुमी म्हजें यूट्यूब चॅनल पळयतात गोंयकार गुरू. कॉरेजमाचे दीस सुरू जाता आनी हांव चिंतालों तुमकां कितें तरी आदार करूंक. जोरी तर ही कॉरेजमाची यात्रा 40 दीस ओत्मीक यात्रा बरे भाशेन तुमी करतल्यात ओर्ता बरीत ती जातली जाल्यार थोड्यो सुचोवण्यो तुमकां दिवंक सोदता. सोजमतां ह्यो सुचोवण्यो तुमकां फायद्याक पडटल्यो म्हूण. भयणी बाबांनो, पयली सूचना म्हणटा ती सुंकराराचो उपास, दोणवण आनी हेर दीस सादें आनी कोमी जेवण. कॉरेजमाच्या दिसांनी सोरो आनी मांस खावपाचें सोडून दियात. जेवण सादें दवरल्यार बरें. बोशी भरून जेवं नाकात. तुमचें जेवण थोडें आनी सादें आसत जाल्यार ओत्मीक जिविताक एकदम बरें. सगल्या सांता भक्तांनी तशेंच केलें. जायते पावटी कोमी जेवण जेयत जाल्यार आमची कूड बारीक जाता, पूण आमचें काळीज व्हडलें आनी रुंद जाता. मांस जावं तें दुकराचें, गायेचें वा कोंबयाचें सोडून दीत जाल्यार तुमची बोल्सां खाली जावची नात. तितलेंच न्हय, तुमी ओत्मीक वाटेन गिरेस जावंक पावतल्यात. जेन्ना पोटाक इल्लीशी भूक लागली म्हणटच देवाचो उगडास येता. देखूनच दुसरी सूचना जावन आसा मागणें. निच्यो करात. सगळे 40 दीस सकाळीं उठ्ठाना आनी रातीक न्हिदतना मागणें करूंक. सुर्या उदेतना देवाक आर्गां आनी सुर्या बुडटाना अंतस्करणाची चवकशी अशें आमचें जिवीत जावंक जाय. हे 40 दीस संवय करी जाल्यार ती संवय सदांच उरतली आनी तुमी वरस बरूय मागणें करूंक पावतल्यात. त्याच बरोबर कुटुंबीक मागणें. फामिली सांगाता 40 दीस सायबीण मांयचो तेस, कित्याक कुर्साची वाट चलतना जेजूच्या आवयक विसरोंक जायना. समुदाय सांगाता एक फिरगोज पर्जा कशी कुर्साची वाट करूंक चुकय नाकात. जेजूच्या कोश्टां वयर नियाळ करात. जेजून त्या कुर्सार आमचो जागो घेतलो म्हूण उगडास दवरात. अशें मागण्यांचें वातावरण घडून हाडटाना एकदम बरें देवाचें उतर वाचल्यार. देखूनच तिसरी सूचना जावन आसा बायबल वाचप. म्हणटच तिसरी सूचना जावन आसा सदांकाल मिसार आमी पळय बायबल वाचता ती वाचपाचें. हांव म्हणना 40 दिसांनी सगलो बायबल वाचचो म्हूण. 40 दिसांनी सगलो बायबल वाचूंक जावचो ना. सदांकाल मिसार वाचता ती वाचात आनी ताचेर नियाळ करात. जायते कातोलीक पाद्री दर एक दिसा प्रवचन रेकॉर्ड करून यूट्यूबार जावं वॉट्सॅपार जावं फेसबुकार धाडटात. ते वेळ काडून आयकात. त्याच बरोबर सदांच्या सांता भक्ताची काणी वाचात. आमचे सांत जावन आसा आमकां प्रेरण म्हणजे इन्स्पिरेशन आनी मोटिवेशन बरें भाग्योन जिवीत जिवंक. सगळे सांत सदांच मिसाच्या बलिदानान बांटो घेताले म्हणटच म्हजी चवथी सूचना जावन आसा मिसाचें बलिदान. 40 दीस जाता जाल्यार मिसाच्या बलिदानान वांटो घेयात. मीस आयकोंक वचो नाकात, पूण मिसांत वांटो घेवंक वचात. जोरी तर कसल्याय उर्जेंत कामाक लागून वो भलायकेक लागून मिसाक वचोंक मेळ्ळो ना जाल्यार बेजार जायनाकात. पूण सुंकराराचें आनी आयताराचें मीस मात चुकय नाकात. मिसाक वचत जाल्यार सदांच वांजेल आयकूंक आनी ताचें नियाळ करूंक जाय तें सोंपें जातलें. आनी निमाणी म्हजी सूचना जावन आसा दोयाळ कोरण्यो, जावं कुडीच्यो जावं ओतम्याच्या फायद्याच्यो. तुमी त्यो जाणात तरी आसतना तुमकां उगडास कोत्ता. कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाळ कोरण्यो जावन आसा भुकेल्ल्यांक जेवूंक दिवचें, तानेल्ल्यांक पिवूंक दिवचें, विंगल्यांक न्हेसूंक दिवचें, परदेसांक बिराट दिवचें, पिडेवंतांची खबर घेवची आनी तांकां जाता तो आदार दिवचो, बणकणीन आसलेल्यांक भेट दिवची आनी मेलेल्यांक माथयेक लावची. ओतम्याच्या फायद्याच्यो दोयाळ कोरण्यो जावन आसा पेल्याक बरी बूत दिवची, नेणारांक शिंकोवचें, चुकलेल्यांक निठायर हाडची, दुखेस्तांक बुजवण दिवची, ओकमान करतल्यांक बोगसूचें, पेल्याची असोगताय सोंसणीकायेन भोगची आनी जिव्या आनी मेल्ले खातीर प्रार्थना करचें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, क्रिस्ती बाबाट म्हणजे जेजूच्या पावलांनी चलप आनी जेजून काळजाक लागता तसलीं उतरां उलयलेलीं आसा. जेजू म्हणटा जोरी तो तुका खुशी आसा म्हजो पाटलाव करूंक उबार तुजो कुरीस आनी ये म्हजे फाटल्यान. खरेंच
कोरीस नासतना दूख नासना त्याग नासना जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. म्हणून हे 40 दीस आमची ही ओत्मीक यात्रा बरे भाशेन आमी करतल्यात, ऑर्था बरीत आनी फलादीक जातली जाल्यार देवाची कृपा आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, हे 40 दीस आमकां कृपेचे, आमकां तुज्या कृपेन बोर दी. आमकां गोठाय आनी शोक्ती तुज्या पावलांनी चलूंक आनी सदांच तुका विस्वाशी रावून तुजो मोग करूंक. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.